Jesus Christ is King of kings and Lord of lords. Now, if he is King of heaven and earth, who is the queen? Remember, Jesus wasn't married, so he didn't have a wife to be the queen. Hello, Father Kubicki here, and I suspect many of you know the answer to this question because we're celebrating a feast in honor of our queen today. It's now 8 days since we celebrated the Feast of the Assumption of Mary, how she was taken body and soul into heaven. Today, we celebrate her coronation as Queen of Heaven and Earth. She is the mother of the King of Kings, and that makes her a queen. But there's another reason for honoring her as queen. Just as she was taken up body and soul into heaven, and so will we, so she shares in Jesus' royal glory, just as we will. The first letter of Peter makes it clear that even now, before heaven, we are royalty, because we are baptized into the body of Christ, our King. Peter wrote, "You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people of his own." So, it shouldn't seem odd that we recognize Mary as our queen. We are all royalty, and even more. Here's how the great Christian apologist C.S. Lewis put it. There are no ordinary people. You have never talked to a mere mortal. It is immortals whom we joke with, work with, and marry. Father James Kubicki is the National Director of the Apostleship of Prayer. For prayer resources and to learn more about the Apostleship of Prayer, visit their website at apostleshipofprayer.org.
तुझे कुटुंब एकठांय जाता, गावात विश्वास मोगूत जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, गावात विश्वास मोगूत जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देव. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी देवाक दिनवासून भेटयता क्लाउदिया गोन्साल्वीस हिच्या 50व्या जल्मा दिसाक. मागुया आयज पेंटा आनी फोंडवे समुदाया पासत तांच्या सगळ्या घराब्यां पासत. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात कायतान बार्बोजा, एंजल वाज, एरन रायन फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आमची जण एकल्याची खासकी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. ह्या संवसाराची शांती पासत मागुया, आमच्या देशा पासत मागुया, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत, आमच्या सरकारा पासत आनी आमच्या लोकां पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, म्हाका पाव रे म्हणून आमच्या आकांताच्या वेळार कोणाच्याय मुखार वचून आमी आमचे हात जोडटले जाल्यार आमकां त्या मनशाचेर बावार्द, बोरवासो आनी विस्वास आसूंक जाय. मनशा सोवें जोर आमी अशे तरेन वागतात जाल्यार सोर पदवेदार देवा सोवें कितें ह्या संवसाराच्या रोचणाराचेर आनी सांबाळणाराचेर आमचो कितलो बावार्द, बोरवासो आनी विस्वास आसा. आयच्या सेवा धर्माचो विशय सायबा कोणाशी म्हूण वेतोल्याव आमी ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आमचो बावार्द कोलावंक आनी तो अखंड करूंक आमच्या जण एकल्या खातीर मागुया. रिक्षा भाव भयणीनो, आयचो आयतार आमकां खेरीत भाशेन दाखयता आमकां विंचून काडपाक सगल्यांक हक्क आसा, रायट टू चॉयस. आनी आमी आमची वेंचणूक जेन्ना करता, आमी निर्णय जिवितांत घेता तेन्ना ह्या आमचे वेंचणुकेक वो ह्या आमच्या निर्णयाक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. जायते फावटी आमची वेंचून काडप बेजबाबदार जाला आनी आमच्या ह्या वेंचणुकांक लागून वो जें कितें आमी वेंचून काडलां ताका लागून आमी मागीर रडल्या. असले आमच्या चुकीचे आनी असोगतायेचे देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक भोगसणे मागुया. सोम्या जेजू, तूंच मनशा कुडाक राखता सांबाळटा आनी तुज्या हुकुमा शिवाय कांयच घडना म्हूण हांव जाणा. पूण जायते फावटी आनी अदीक करून कोश्टा आडकोडी वेळार त्याच भावार्थान मानून घेवंक हांव चुकलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, हांव एक किरकोळ सादो मनीस आनी म्हजे वस्तूंगी कांयच करूंक जायना म्हूण हांव जाणा. पूण जायते फावटी आनी अदीक करून जेन्ना हांव खुशाल आसलो तेन्ना हांव म्हजेरूच पातयेलां. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. सोम्या जेजू, संवसारान जायती उदरगत जाल्या आनी जायतें गिन्यान वाडलां. खरें म्हणल्यार तूंच ताचो ओरोंब आनी शेवट. पूण जायते फावटी हांवें तुका अदीक मान दिवचे सुवातेर संवसारी वस्तूंक, संवसारी मनशांक, जाणवायेक आदी असल्यांक अदीक म्हत्व दिलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. शांती ताच्या संसार
सारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया स्वपुद्वेता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिवसा तुझ्या थोर वैभवापासो आमी तुका वाखाणटा सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवाचे शिरे तूं संसाराचे काठार आमची गाबणूक कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अतीर संवसारान सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजभर चलयता देवा ससनाच्या ससना जोशुएच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोशुएन इस्रायलाच्या सगळ्या कुलांक सिक्केम गांवांत एकठांय केलीं. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या धर्मशास्त्र्यांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुएन सगळे पोरचेक म्हणलें, सोरेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यात ते आयजूच विचून काडात. नदीचे पोलतोडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवांची वो तुमी आतां जियेतात त्या देसांतल्या अमोरितांच्या देवांची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतल्यां. पोरजेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनान नाच. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्टांतल्या देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्यां मुखार व्हडलीं अजापां केलीं. आनी आमी चलतल्यांव ते सगळे वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळलीं. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्यांव कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोबायल गोड.
चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल कोर चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल कोर सगल्या वेळा सोर्वेस्पोराक दिन वाचतलो ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठाचेर आसतली सोर्वेस्पोरा सोवे म्हज्या आत्मीक वडीक मेळटा हे आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोष चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल कोर सोर्वेस्पोराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात ताच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता सोर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाठवता प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच कोता चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल कोर बोरी मनशां उलो मातात सोर्वेस्पोर तांचे आयकता आनी सगल्या कांतांतली तांकां निवारता जांचे काळीज दुखोला कोंतोला तांचे सोशे सोर्वेस्पोर आसात जांचे मन वळवळटा तांचेर सोर्वेस्पोर हात ओडटा चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल कोर बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात पूण त्या सगल्यांतलो सोर्वेस्पोर ताका निवारता सगळीं ताची हाडां राखता एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल कोर खोट्या मनशांक वायटांतल्यान मरण येता बऱ्या मनशांक जोडटा ताका कास पडटली आपल्या सेवकाच्या आत्म्याक सोर्वेस्पोर तारण दिता ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कधीच कांच लावचो ना चाकून घेयात आनी पळयात सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल कोर भाग्योन पावलोन एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावा भयणीनो क्रिस्ताक
मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्याक कश्यो आपले घोवांक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मनगो पवित्र सोबेचो सोडवोनार आनी मस्तूक, तसोच घोव आपले बायलेंचे मस्तूक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगतांत खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचे स्नान दिवन आनी सोबत उचारून ताणें तिका नितोल निर्मोल केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोरजोलीत खोत वो मिरी नासलोली वो असले कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कलोंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग कोत्तात तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पोतिनीचो मोग कोत्तात तो आपलोच मोग कोत्ता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामर्श कोत्ता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच कोत्ता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सादे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातोली. ह्या गुटाक खोल सोजमोन आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबोन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतर हे देवाचे बरोबर. उद्गार. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. Survispor तुमचे सोवे आसो. जुआवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूच्या शिस्सांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच अस्तोंगी जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मांस कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यात तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास धरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना.
ह्या उपरांत ताचे शिसांतले जायते जाण पाटी सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवनां जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतले हांव? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतले हांव? भाव भयणीनो, आयचो आयतार आमचे मुखार जशें सुरवातेक म्हणलां, विचून काडप दवरता, चॉयस, रायट टू चॉयस. आनी आयचीं तिनूय वाचपां आमचे मुखार 3 तरेचे चॉयस दवरता. एक चॉयस, एक विचून काडप देवा वाटेन. खंयचो देव तुका जाय तें विचून काड, पयलें वाचप ताचेर उलयता. दुसरें विचून काडप घोराब्याचें. एक चेडो, एक चेडूं एकामेकाक विचून काडटात घोव आनी बायल जावपाक आनी घोराबो घडून हाडटात. आयचें दुसरें वाचप भाग्यून पावलो एफेजकारांक चीट बरोवन हें सांगता. तिसरो आमचो चॉयस फुडारी विचून काडप. आमचो फुडारी कोण जातलो, कसलो फुडारी आमकां जाय. आयचें शुभ वर्तमान हाचेर नदर घालूंक आमकां आदार करता. तर नियाळ करुया. पयले सुवातेर आमचो देव. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जोशुएच्या पुस्तकान जोशुआ आपले निमाणे दीस जेन्ना आयले, जोशुआ मोइसेसा फाटल्यान आयिल्लो आनी जोशुआन इज्रायल परजेन आनीक जायते जाणांक विचून काडलेले. तांकां आमच्यान वडील म्हणूंक येतात, तांकां आमच्यान फुडारी म्हणूंक येतात, प्रवादी मागीर येतले. जाल्यार लोकां बरोबर हांकां सगल्यांक तो आपयता आनी ताचो प्रश्न विचून काडात, मेक अ चॉयस. हें म्हणपाक कारण आसलें. जेन्ना हे इज्रायलीत ह्या नव्या जाग्यार पावले, आमोनीत आनी हे दुसरे तरेचे लोक थंयसर आसलेले, तांचे मदें मिसळ जावपाक लागले. न्हयच फकत जुदेव कुशीन, पूण जुदेव लोक दुसऱ्या लोकां मदें मिसळ जावंक लागलो, लग्नां जावंक लागलीं. आनी अशें जाता तेन्ना जे आमोनीत आनी वो थंयचे दुसरे लोक जे आसात तांकां देव म्हूण मानताले, तांकां ह्या जुदेव लोकांतले थोडे जाण देव म्हूण मानूंक लागले. थोड्यांचो बाल देव आजून पासून आसलेलो, जाका एके भाशेन मोइजेस वयर दोंगरार धांवन देंवलेलो आनी लोकांन तो पाडकुलो केल्लो, ताकाय थोडे जाण परतून परतून ताचेशी वेताले. ताचेशी म्हणजे ह्या देवान आमकां सोडयल्ल्या भाशेन. आनी अशें घडटालें भोव करून जेन्ना तांच्या जिवितान आडकोडी येताल्यो, तांच्या जिवितान त्रास येताले. वो थोडीं जाणां जांच्या जिवितान बरेपण आयिल्लें, प्रॉस्पेरिटी आयिल्ली, खऱ्या जिव्या देवाचेर विस्वास दवरचे सुवातेर आपणाकूच तांणी देव करून घेतलेलो आनी देखूनच तांणी आपले देव केल्ले. आनी असल्या वेळार जोशुआ हो प्रश्न विचून काडपाचो प्रश्न तांचे मुखार दवरता. विचून काडप केन्ना? फाल्यां परवां आनी मागीर न्हय, आयजूच विचून काडात. तुमी खंयच्या देवाची सेवा करतात, खंयचे वाटेन तुमी आसात. आनी तें सांगचे पयलीं, दुसऱ्यांक सांगचे पयलीं जोशुआ आपूण पयलीं विचून काडटा. हांव आनी म्हजो घोराबो जाल्यार इज्रायलाच्या खऱ्या जिव्या देवाक भजतले हांव. एज फॉर मी एंड माय हावज वी वील सर्व द लॉर्ड. पोरजेचोय जबाब आमी आयकला, खंयचो देव तांकां जाय. आनी हे पोरजेन जोशुएक खेरीत भाशेन जबाब दिलो, आमच्या मनांतूच ना दुसऱ्या देवा फाटल्यान वचून. कित्याक दुसरे देव म्हणटात तेन्ना एकूच देव आसा अशें म्हणून जे देव स्वत मानताले. म्हणटच तांणी आपणाचेच देव जरी तर केल्यात जाल्यार ते आपले आपणाक जाय देखून आपूण देव जावपाक.
आनी असल्या वेळार पोरजेचो जबाब आमच्या मनांतूच ना दुसऱ्या देवांची पुजा करपाक व दुसऱ्या देवांक आमी भोजपाक. आनी ताचें कारणूय ताणें सांगलें. कारण सांगलें तें एकदम बरें. आमी जेन्ना इजिप्तान आसलीं ताणें आमकां त्या गुलामपणांतलीं भायर काडल्यात. आनी गुलामपणांतलीं भायर काडून 40 वर्सां ओरोण्यांतल्यान सान भोंवून भोंवून आमकां साल्वार करून हाडल्यात. आमकां माना दिवन पोसल्यात. वेळा वेळार आमकां सगळें दिलां. जेन्ना दुसरे लोक आमचेर आड झुजताले ते आमच्याहून सुबेज व आमच्याहून चड बळिश्ट पासून आसलेले, असल्याय वेळार ह्या देवान आमकां जैत दिलां. ह्या पासत आमकां कारण आसा. आमी ह्याच देवाक सोत मानता, ह्याच देवाक आमी बसतले, ताचीच आमी सेवा करतले. वेचून काडलें पोरजेन. भाव भयणीनो, ही वेचून काडलेली पोरजां आपले वेचणुकेक कितली थीर घोटरावली तो दुसरो प्रश्न. अशक्ताय मनशांक आसा भोव करून परतून परतून आमकां ह्यो ताळण्यो येतात. परतून परतून देंवचार आमच्या मतीन घालता आनीक आमकांच एके भाशेन आमकां देव करून दाखयता. आयज आमी जण एकलो कितें वेचून काडटा? खंय आसा आयज आमचो देव? खरो जिवो देव आमकां भोव पवित्र संस्कारान भेटता. संवसार सोरोपर्यान हांव तुमचे बराबर आसा असली भासावणी आमचे पासत करून ह्या मिसाचे भेटेन खरेपणी जिवो जेजू हाजीर जाता. ह्या देवाचेर आमी सोत मानता गाय. आनी जरी तर आमी म्हणटा ह्या इस्रायलितां भाशेन ओय आमच्या मनान दुसऱ्या देवाचें केन्नाच ना, जाल्यार ताचें उतर आयकप एकदम बरें, एकदम गरजेचें. त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आनी आमचें जिवीत नवसरूंक. जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा ताचेर धरून आमी आमचें मन बदली ना जावंक, आमी धडवड ना जावंक. आमी धडवडलेलीं देवा वाटेन दिसती पडटात भोव करून जेन्ना आमकां पदवी जाय, जेन्ना आमकां दुसऱ्यांचेर वायट करपाक जाय. थोडीं जाणां दुसऱ्यांचेर मॅजीक करपाक वयतात. गाडी म्हणलेले आसात वा आनीक दुसरे देव आसात तांचेशी धांवतात. कित्याक? शेजाऱ्याक वायट करपाक जाय. जायतीं जाणां पदवी जाय देखून दुसऱ्या देवाशी धांवतात. आमचो देव कित्याक उपकारो ना अशें दिसता. कित्याक तो आमकां चुकीचें आसा तें करूंक दिना आनी चुकीची पदवी धरून रावूंक दिना. देखून दुसरे देव म्हणलेले आसात तांचेशी भोव करून आतां एलिसांवां जेन्ना कॉमेस जातलीं तेन्ना जायते जाण धांवतले. वेगवेगळे जे देव आसात, वेगवेगळे जागे आसात ते आयज देव जाल्ले आसात. वो वेगवेगळीं देवळां आसात, वो वेगवेगळे आनीकूय कसलेय जागे थंयसर धांवपाचे आसात. देव भायल्यान एक भितरल्यान दुसरो जायते पावटी अशें जाल्लें आसा. आमच्या देवाच्यान जायना आनी म्हज्यानूय रावपाक जायना. म्हाका कशेय भाशेन पदवी जाय. हें जालें भावा भयणीनो देवा वाटेन. आमचो दुसरो चॉयस दुसऱ्या वाचपान आयज आमी आयकला. एक चेडूं एक चेडो एकामेकाक वेचून काडटा एक घोराबो घडूंक घोव आनी बायल जावं. आनी घोव आनी बायल जेन्ना जाता तेन्ना घोराबो सुरू जाता. जाल्यार हो चॉयस कशे भाशेन आनी तो केल्या उपरांत कितें? आयज लग्न जाल्लीं जायतीं जाणां आसात, लग्न जावपाचीं जायतीं आसात. लग्न जावचे आदीं जेन्ना एकामेकाची माहिती काडटात भोव करून दुसऱ्या लागीं विचारतात, घोराब्यां लागीं विचारतात, रेफरन्सीस आसात तांचे लागीं विचारतात, माहिती काडटात. थोडीं जाणां आपली माहिती लिपोवन दवरतात, सांगना सारकें. थोडी पावटी ही माहिती काजार जाल्या उपरांत दिसती पडटा. आनी मागीर जायतीं जाणां म्हणटा आमकां खबरूच नासली, तो असलो म्हण तें असलें म्हण, आमकां सारकें सांगूंक नासलें, तो खंय काम करता सांगूंक नासलें, ताचो पागार इतलो आहा म्हूण सांगलेलो, ओ तें इतलें शिकलां म्हूण सांगलेलें. मागीर केस्तांवां जातात. कित्याक माहिती सारकी काडी नासतना, खबर नासतना मानून घेतला. बस येयली मारली उडी ते भाशेन जाला. ती बस खंय वयता, खंय सान पावतली ती खबर ना, असली गोत. आनी ह्या पासत जायते पावटी लग्न जाल्या उपरांत आमकां लग्न मण्णें मागचें पडटा. लग्न मण्णें जाता कित्याक घोव आनी बायल जो आसा तांकां एकामेकाक पडना. बायल म्हणटा म्हज्यान आनीक सोंसूंक जायना, म्हज्यान आनीक एडजस्ट करूंक जायना, म्हाका सत्या जाय. घोव आनी घोवाची फामील सत्या दिना, फ्रिडम दिना, म्हाका चिड्डून दामून दवरूंक सोदता.
घोवाचे आनी घोवाचे फामिलीचें आनीक दुसरेंच आसता, तें आयकना, तें आमचें नांव पिड्ड्यार करता, तें आमकां जाय ते भशेन जियेना, वा आनिकूय दुसरी कारणां आसतलीं. सांगल्यात ती बेश्टी बारीक कारणां, आनिकूय जायतीं कारणां आसतलीं. जायते पावटी अविस्वाशीपण, जायते पावटी फटिंगपणां, असलीं कारणां आसतलीं. जाल्यार असलीं कारणां जेन्ना येता तेन्ना बागेवन पावलू एफेसकारांक चीट बरोवन सांगता, हाचें सोल्युशन कितें? पोतिनीन खालती रावप आनी पोती मस्तक अशें म्हणल्यार जायते जाणांक राग येता. पवित्र पुस्तकान आसा बरयल्लें, पूण अशें कशें म्हणूं येता, बायलेनूच कित्याक खालती रावपाक जाय, घोवान कित्याक खालती रावप ना? भाव भयणीनो, जरी तर कुशीन कुशीन काडून आमी समजोवपाक प्रयत्न केलो जाल्यार आमी आनिकूय कन्फ्यूज जातले, आनिकूय गोंधळाक सांपडटले. जेन्ना बागेवन पावलू पोतिनीक ओ अस्तरेक म्हणटा खालती जाव, तुमी पोतीक खालती रावंक जाय, तेन्ना ताचो अर्थ हो न्हय की घोवान भोस जावचो आनी आपणाक जाय तें सांगचें, ओ ताका आपल्या पांया पोंदाक चिड्डून दवरचें. ही खालती काय न्हय, ही स्लेवरी. जाल्यार असली स्लेवरी हो हें गुलामपण करूंक बागेवन पावलू घोराब्यांक आपयना. जरी तर एक घोव आपली बायल आपणाक खालती रावपाक जाय म्हूण जरी तर मागता, जाल्यार दुसरो भाग चड गरजेचो. तुजे पत्नीचो मोग कर, तुजे पत्नी पासत जीव दिवपाक तूं तयार आसा, हो प्रश्न पयलो येवपाक जाय. कित्याक जेन्ना एक घोव आपले पत्नी पासत जीव दिवपाक तयार आसा, आपल्या भुरग्यां पासत जीव दिवपाक तयार आसा, जीव दिवपाक म्हणल्यार वचोन खंयच्या पुलार सावन उडी मारप न्हय. जीव दिवप म्हणल्यार जायते पावटी घोव कसो, म्हाका पदवी जाय, हांव बॉस ह्या घराचो, वो म्हाका जाय ते भशेन सगल्यांनी करपाक जाय. इगो आहा, इगो. जाल्यार हो इगो जो आसा ताका मारून उडोवपाचो. आपल्या पत्नी पासत जीव दिवप म्हणल्यार हो इगो आहा तेजो जीव दिवप. अशें जरी तर करीत जाल्यार जी खालतिकाय आसा ती घडये येवपाकूच जाय, ऑटोमॅटीक येतली. पूण जरी तर येयना जाल्यार कोण चुकला ताणें मानून घेवपाक जाय चुकी, आनी चूक मानून घेवन बाराबर मुखार वचपाक जाय. म्हणटच एके वाटेन खालतिकाय जाल्यार दुसरे वाटेन मोग आनी सॅक्रिफीस. हें जेन्ना जाता तेन्ना घोराबे आमचे सारके उरतले. पूण हें जेन्ना जायना, घडये बायल तशें करूंक तयार ना, वो घोव तशें करूंक तयार ना, वो भुरगीं आयज आयकूंक तयार ना, जाल्यार फामिलीन दुस्पोट. तर ही फामील आमी देवाच्या हातान घालता, जेजू सारकी करता. देखूनच बागेवन पावलू एक लग्न जें आसा, एक घोराबो आसा, ताका क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक सर करता. जे भाशेन पवित्र सभा क्रिस्ताक आपल्या मस्तकाक खालती रावता, आनी जे भाशेन क्रिस्त आपले पत्नी पासत पवित्र सभे पासत जीव दिता, आपलेंच मांस रगत दिता. हे मिसाचे भेटेन जशें जाता तशें एकामेकाक ही देणी घोव बायलेन आनी घोराब्याच्या वांगड्यांनी फावो करूंक आमकां हो आयच्या दुसऱ्या वाचपान उलो मारता. तिसरो चॉयस भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू देवाचो पूत, आनी देवाचो पूत कसो, ताणें देवीक मोन आपलें दाखयलें, देवीक वस्तू ह्या शिसांक शिकयल्यो, दिल्यो. जायते जाण ताचे फाटल्यान वेताले, पूण अशें करता आसतना जे कोण ताचे फाटल्यान वेताले तांचो एक एकल्याचो एक एक भाशेचो हेतू आसलो. थोडे रावताले हो जो येयल्लो आसा, जेजू जो येयल्लो आसा, तो आमकां रोमाच्या सरकाराच्या हातांतलो सोडयतलो, आमकां गुलामपणांतली भायर काडटलो, तो एक रेव्होल्युशनरी, आनी हें रेव्होल्युशन करून तो आमकां ह्या वायटांतली भायर काडटलो आनी आमचो सरकार जातलो. भाव भयणीनो, ह्या पासत थोडे जाण सोडून गेले, कित्याक तो जें कितें उलयता तें हाका सरूच जायना. संवसारी राज बांदपाचें, वो संवसारी राज स्थापपाचें, एक पॉलिटिकल राज घडून हाडपाचें तो खबरूच करिना, दुसऱ्यो सगल्यो खबरो सांगता. आनी तातूंत भितर असल्योय अवघड वस्तू सांगता. हांव तुमकां म्हजेंच मांस खावंक दितलो, हांव तुमकां मांस खावंक दितलो, तें हांव तुमकां जेवण दितलो तें म्हजेंच मांस, हांव तुमकां पिवंक दितलो तें म्हजेंच रगत. समजणी ताची घेनासतना जायते जाण हे भाशेन कुशीन चल्ले. सांगल्या उपरांतूय, ताचो अर्थ दिल्या उपरांतूय आनीकूय थोडे जाण कुशीन चल्ले. आनी असल्या वेळार जेजूचो प्रश्न, तुमी तेंच रावतात एक पॉलिटिकल राज घडून हाडटलो म्हणून हांव, तुमी वचूंक सोदतात कित्याक हें अवघड लागता तुमकां सत मानपाक आनी मानून घेवपाक.
हें आव्हान जें आसा, ही चॅलेंज जी आसा ती तुमच्यान मानून घेवंक जायना. भावा भयणीनो, आयच्या संदर्भान बो करून जेन्ना आतां आमचें गोंय एलिसांवांचो उजो पेटपाक लागलेलो आसा, जायते तरेचे मनीस जायत्यो वस्तू सांगतले. थोडे जाण रेशनां वांटपाक लागतले, थोडे जाण हें फ्री दिता तें फ्री दिता, पेट्रोलाचो प्रायस दिवं वयता. हे गेल्ल्या इलेक्शनाचें जरी तर आमी उगडास केलो जाल्यार आमकां बरे भाशेन समजतलें कितें कितें सांगलेलें आमकां. आनी ताचेर धरून आमी सरकार वेंचून काडलेलो तो घडी मागीर इलेजिटिमेट जालो. आनी आयज आमकां जो सरकार आसा तो घडी आमी वेंचून काडलेलो सरकार न्हू, पूण आमचेर एक दबाव घालून फोर्स करून घातलेलो. जरूय कोर्टान केसी चालू आसा, डिस्क्वॉलिफिकेशन आनी हेर दुसऱ्यो, त्यो कांयच चलना. असल्या संदर्भान आयज जरी तर आमी पळयता, आमकां कसलो फुडारी जाय. आनी फुडारी जेन्ना सोत उलयता तेन्ना ताचे बरोबर वचपाक कितलीं जाणां आमी तयार आसा. फुडारी जेन्ना आमकां लिगल कितें सांगता तेन्ना तें मानून घेवपाक आमी कितलीं जाणां तयार आसा. कितल्या जाणांक आयज आमकां आमचें इलिगल आसा तें सांबाळपाक जाय. देखून बरे मनीस आसात ते हे पॉलिटिक्सान नाकाच. तें पॉलिटिक्स म्हणटा तें डटी गेम, तें डटीच आसूं दी. तें निवळ करपाक बरे मनीस पॉलिटिक्सान सबनात. असलें कितले जाण आमी उलयना जाल्यार भाव भयणीनो, आमचो देव वेंचून काडटा आसतना, आमचो घोराबो वेंचून काडटा आसतना आनी आमचो फुडारी वेंचून काडटा आसतना हे वेंचणुकेन जरी तर आमचे बराबर देवाची जाणवाय ना जाल्यार आमी सांडटले, आमी रडटले. ह्या सुमानाच्या दिसांनी आमी तें वाचप आयकल्लें, जंय हीं झाडां आपणाक एक फुडारी वेंचून काडूंक गेल्लीं. सगळीं बरीं बरीं झाडां आसा ती कुशीन रावलीं. एकल्यान कारण दिलें आनी मुखार सरूंक ना. निमणो राजा जालो जिलकूट, आनी ह्या जिलकुटांतल्यान तां उजो भायर सरलो. ह्या जिलकुटांतल्यान सगळें वायट भायर सरल्यान मागीर हीं दुसरीं झाडां आहा तीं रडटात. असली गोत आमची जाल्या गाय. आमी झिलकुटां वेंचून काडलेलीं आसात, तातूंतल्यान आयज उजो भायर सरता, तातूंतल्यान आयज धमक्यो भायर सरतात, तातूंतल्यान आयज जायते तरेचें वायट भायर सरता आनी आयज आमी रडटा. तातूंतल्यान बऱ्यो पॉलिसीज येना. जें कितें डिस्ट्रक्शन जावपाचें आसा तसल्योच पॉलिसी येतात. फटोवन कामां चालू आसात. आयज पासून आतां मोलें हांगासर जायतें उलयल्या उपरांत, जायत्यो प्रोटेस्ट केल्या उपरांत ज्यो वस्तू फाटीं घेतलेल्यो भोव करून झाडां खातोरपाचीं, थोडो तेंप ओगी रावले, आतां ओगी कोणाक कळना आसतना परतून कामां चालू जातात. डबल ट्रॅकिंग बंद केल्लें जेन्ना CEC आयिल्ले आनी ताणें आपलें रिकमेंडेशन दिल्लें तें बंद पडपाक जाय आसलें. सुप्रीम कोर्टान आपणाचो निर्णय दिवं पासून मातशें वगत बंद दवरलें. लोक थंड जाला, जे एक्टिविस्ट आसात ते थंड जाल्यात. लडूस परतून कामां चालू म्हणटच फटोवप नागोवप जायतें आयज चल्लेलें आसा आमच्या फुडाऱ्यांचें. तर असल्या वेळार कोणाशी म्हण आमी वेतले हो प्रश्न, कोणाक म्हण आमी वेंचून काडटले. लोक विचारपाक लागलो आतां ह्या इलेक्शनाक येवपाचीं जीं आसात कोणाक वेंचून काडपाचो, कोणाचेर मत मारपाचें. भाव भयणीनो, बेश्टेंच कोणेंय सांगलें म्हूण आयकून मारी नाकात. कोण सांगता देखून न्हय, पूण जाणा जावपाक आमकां आजून पासून सयेग आसा. जे आमचे मुखार उमेदवार येतले, कॅन्डिडेट्स येतले, तांचें बरें स्कॅनिंग करपाक जाय, तांचो बॅकग्रावंड चोवपाक जाय, तांचे लागीं गिरेस्तकाय जी आसा ती चोवपाक जाय. ते कित्याक मुखार चल्ल्यात फुडारी जावपाक तें विचारपाक जाय. आनी जाल्या उपरांत आमकां घात करचे नात हें जाणां जावपाक जाय. जे भाशेन जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांवें तुमकां 12 जाणांक वेंचून काडल्यात की ना, तरी पूण तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू जाणा आसलो आनी तरी पूण ताणें एकल्या देंवचाराक वेंचून काडलो आनी ताणें ताचो घात घेतलो. जाल्यार आमी मुद्दम आयज देंवचार आहा तांकां वेंचून काडटले काय? जाणा जावन हे वायट, हे देंवचार वो हे घातकी हें जाणा जावनूय तांकांच वेंचून काडटले काय? आमकां आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक जाय. आमचो फुडार जो आसा भुरग्यांचो तो सांबाळूंक जाय. आमची गिरेस्तकाय जी आसा, दायज आसा, सैमीक दायज आनी हेर आमचें संस्कृतीक दायज तें सांबाळपाक जाय. हें सांबाळपाच्या मनान आमी मत मारतल्या, वेंचून काडटल्या काय? आमी दुडवां बराबर, पदवे बराबर
वा आमचें जें कितें इलिगल आसा तें सांबाळपाचें आशेन असलें करतलें अंगाय. हाचेर भाव भयणीनो आमी जण एकल्यान नियाळ करपाचो गरज आसा. हाचेर आमी निर्णय घेवपाचो गरज आसा आनी हो निर्णय आमचो देवा बराबर जावपाक एकदम गरज आसा. तर हेच करूंक आमकां कृपा मागुया आनी सगळीं आमी जेजूक आमच्या काळजान घेवंक जो खरो जिवो दिव ह्या आल्ताराचेर येता, उंडो सोरो घेवन आपलें मांस रगत आमकां दिता, ताका घेवन ताचे सारकीं जावुया. आमचो भावार्थ आमी सगळीं बराबर उच्चारुया. सतमंत देवा, सोरपदवीदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचें मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमकां दर एकल्याक देवाच्या आदाराची गरज, तर आमची असक्ताय ओळखून घेवन आमची थोडीशी मागणी देवा मुखार आमी आतां दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाचेरूच चड पातळतल्या समाजाक देवाची बोलाची, पदवेची आनी शक्तीची वळख दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपूण ह्या संवसारांत 2 दिसाचो वाटसूर म्हूण वळखून घेवंक पोरजेची बरी तरेन निगा घेवंक देवा लागीं मागुया. आयज जायतीं जाणां उतरगतीच्या उचल्या पावंड्यार आसात. असल्या मनशांनी देव आपणाच्या गिन्याना आनी जाणवाये परस व्हरतो हें सोत मांडून घेवंक आनी समजूंक देवा लागीं मागुया. आयज जायते जाण आपल्या कोश्टान आनी आडकोडे वेळार आपणाचो भावार्थ आनी विस्वास सोडून दिता अशें दिसता. असल्या मनशांनी देवाचेर पातयेवंक आनी धिराण आनी बोलान सगळे वायटांक फुडो करूंक देवा लागीं मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आनीक एक पावटी ह्या संवसाराची शांती पासत मागुया. अफगानिस्तानान जें कितें चल्ललें आसा तें थंयसर शांती हाड म्हूण मागुया. आमच्या देशान शांती आनी आमच्या राज्यान शांती हाड म्हूण मागुया. आमच्या शेतकामत्यां पासत मागुया. ह्या दिसांनी कोणोस येवपाक लागलेले आसा जाल्यार आमच्या सगळ्या शेतकारांक फावो ती पीक दी. आनी तेच बरोबर जे शेतकार जे चुकीचे कायदे केल्ले आसात ताचेर आजून पासून दिल्ली शारान आजून झुजतात तांकांय जैत फावो कर म्हूण आमी मागुया. मोगाळ बापा, तुजे शिवाय आमच्या जिवाक शांती ना, सवस्काय ना. आमच्या जिविताच्या दर एका खिणान आमी फकत तुजेशी येवंक आनी फकत तुजोच आसरो आनी सांगात बगूंक आमकां कुरपेन भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
म्हज्या भावा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचारांना सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, एकेच बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची खारसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्लीं तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा सपुर्नायेन एक तशींच तीं सपुर्नायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनसोवार कर्तुवांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर्व दलबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगोटुया Jesu mero, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. Jesu mero, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. विचून काडूंक आमकां सगल्यांक सत्या दिल्या. रायट टू चॉयस आमकां हक्क आसा जाल्यार देवाक मानता तसले आमी वेंचणूक करूंक, देवाक मानतात ते आमी वेंचून काडूंक आमकां देवाची जाणवाय मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गेला आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणे करूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिशी आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत
काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवन करतलो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशें बसुया. आयज साद्या काळाचो 21वो आयतार आनीक आमचे फिरगोजीन आमी आतां मिसां सुरू केल्लीं आसा. आयताराक 3 मिसां सद्याक आमी सुरू केल्लीं आसात. 6 वाजता पयलें मीस, दुसरें मीस 7:15 वाजता आनी तिसरें मीस 8:30 वाजता. तिनूय मिसां कोंकणींतल्यान जाता. इंग्लीश मिसा बाबतीन आमी आतां PPCची जमात जाता तेन्ना निर्णय घेतले हांव आनी तुमकां कळयतलें हांव. दर दिसाक आमची सुमानाची मिसां सकाळीं 7 वाजता जाता. तातूंत कोणाक भाग घेवपाक खुशी आसा तांणी ऑफिसान पयलीं कळोवन येवचें आनी जीं कोण आपलीं इंतेसांवां दितात तशेंच कोणाचो जल्माचो दीस आसा वो हेर एनिवर्सरीज आसात तांच्यान तातूंत भाग घेवं येता. 24वेर आमी कोणसाचें फेस्त वो बागेवन बार्तोलोमेवाचें फेस्त मनयता. त्या दिसाक पयलें मीस 6 वाजता जातलें. कोणस कातरपाची रीत 7:30 वाजता जातली आनी त्या उपरांत मागीर मीस चोत्राय धरची
हे 7:30 वाजता जे कोणस कातोरपाची रीत जातली ती आमी लायव्ह स्ट्रीम करतले तशेंच मिसूय बीन लायव्ह स्ट्रीम जातले सगल्यांच्यान घोडे मिसाक फेस्ताक येवपाक जावचें ना जशें गेल्ल्या वर्साक आमी केल्लें ते ह्या वर्साकूय आमी करतले तर जाता ते भाशेन आमी उमेदीन आनी खुशालकायेन हे भेटीन ह्या परबेक आमी वांटो घेवया आमची तरणाटीं त्या दिसाक एक स्पर्धा घडून हाडटात एक म्हणल्यार 2 स्पर्धा घडून हाडटात गिरेस्काय माडाची बोशी पुर्वजांची 2 आहात गिरेस्काय माडाची म्हणटा तितून तुमी माडाच्यो व चुट्टांच्यो कोट्टेंच्यो जे माडाचें कितें आसा ताचे कितेंय वस्तू ज्यो आमी आदीं करताल्यो त्यो वस्तू करूं येता आनीक बोशी पुर्वजांची म्हणटा तेन्ना ज्यो आमचे ट्रेडिशनल स्वीट्स आसात ते करपाक हाचे विशीं जे क्रायटेरियाज आहा वो जी पद्दत आसा ती तुमकां कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर जे पोस्टर धाडल्यात तातूंत मेळटली जाता तितल्यांनी तातूंत भाग घेवचो तशेंच फुडल्या सुमानांत आमी मोन सायबिणीची नोवेनां सुरू करतले हाचे विशीं चोत्राय धरची सगल्यांच्यान घोडे एक बराबर येवपाक जावचें ना पूण समुदायांनी आमी वांटलेलें आसा ते फुडल्या आयताराक आमी तुमकां कळयतले बरे भाशेन आमी हे पावटीक ह्याय समारंभाक हे मोन सायबिणीचे परबेक आनी नोवेनाक आमी वांटो घेवया पंचायत कळोवंक लायता आयज 22वेर ब्लड डोनेशन कॅम्प जातले सकाळीं 10 वाजता सुरू जावन 1 वाजता पर्यंत रगत दिवपाक ब्लड डोनेट करपाक जांकां कोणाक सयेक आसा तांणी वचून तुमचें रगत दिवचें तुमच्या रगता वरवीं कोणाक तरी जीव मेळटलो कोणाक तरी बरेपण जातलें आनीक आमी रगत दिता तेन्ना खरेपणी आमची कूड आनिकूय फ्रेश जाता तर हो सयेक घेवचो आनीक तातूंत भाग घेवचो देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक फुडें सरतात क्रूज डिकोस्टा तो पूत जुजे साल्वादोर इनासियो डिकोस्टा आनी आंजेला डिकोस्टा हांचो रावता आल्त चिकाली लग्न जावंक सोदता क्लेटा जोस्फीन डिसुजा हिचे लागीं ती धूव कायतान पॉल डिसुजा आनी फेलिसिदाद डिसुजा हांची रावता शिवोली लग्न जावंक सोदता क्रिस्पिनो फ्रांसिस्को एंटनी फारिया तो पूत जुआंव ग्रासियानो फारिया आनी फ्लोरेन्सा फारिया हांचो रावता चिकाली लग्न जावंक सोदता क्लिंका फेर्नांडीस ती धूव मारियो जुजे फेर्नांडीस आनी कायताना फ्रांसिस्का फेर्नांडीस हांची रावता वार्का तांचे मदें लग्न जावंक कसली आडखोड आसा जाल्यार सांगून दिवचो कायदो लागता आनी त्याहून चड ही तरणाटींची नवो गोराबो क्रिस्ती गोराबो घडोवंक फुडें सरल्यान तांचे पासत मागूंक आमकां कायदो लागता सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा So
बापा आमचो तूं मोग करताय आमची मोने जेजूक धाडटाय मोग ओळखून दिन वाचताको आपले जिवीत तुका भेटको तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन हे मिसाचे भेटेन सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयज समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज आल्त चिकाली हांचे पासत आनी तांच्या सगळ्या घोराब्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमची जण एकल्याची मागणी जावं ह्या संवसाराची शांती पासत आमच्या देशा पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या सरकारा पासत आनी लोकां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळी आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो म्हाका पावरी म्हणून आमच्या आकांताच्या वेळार कोणाचेय मुखार वचून आमी आमचे हात जोडटल्या जाल्यार आमकां त्या मनशाचेर भावार्थ बरवासो आनी विस्वास आसूंक जाय. मनशा सोवे जर आमी अशें वागतात जाल्यार सोर पदवेदार देवा सोवे कितें ह्या संवसाराच्या रचणाराचेर आनी सांबाळणाराचेर आमचो कितलो भावार्थ बरवासो आनी विस्वास आसा. आयच्या सेवाधर्मीचो विशय सायबा कोणाशी म्हूण वेतोल्या आमी ह्या मिसा बलिदानांत आमकां आमचो भावार्थ कोलावंक आनी तो अकोण करूंक आमच्या जण एकल्या खातीर मागुया. सायबा कोणाशी म्हूण वेतोल्या आमी विचून काडूंक आमच्यान जाता. आमकां विचून काडूंक दिलां तेन्ना जायते पावटी आमी घोडे बरे चॉयसीस केल्या पूण जायते पावटी आमी चुकीचें तें विचून काडलां. असलें आमच्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं आमी काकलूत मागुया. सोम्याचे येसू तूंच मनशा कुळाक राखता सांबाळटा आनी तुज्या हुकुमा शिवाय कांयच घडना म्हूण हांव जाणा. पूण जायते पावटी आनी अदीक करून कोश्टां आडकोडी वेळार त्याच भावार्थान मानून घेवंक हांव चुकलां. म्हाका बोगोस सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता जेजू हांव एक किरकोळ सादो मनीस आनी म्हजे वस्तुंगी कांयच करूंक जायना म्हूण हांव जाणा. पूण जायते पावटी आनी अदीक करून जेन्ना हांव खुशाल आसलो तेन्ना हांव म्हजेरूच पातयेलां. म्हाका बोगोस. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या जेजू संवसारान जायती उदरगत जाल्या आनी जायतें गिन्यान वाडलां. खरें म्हणल्यार तूंच ताचो ओरोंब आनी शेवट. पूण जायते पावटी हांवें तुका अदीक मान दिवचे सुवातेर संवसारी वस्तूंक मनशांक जाणवायेक आदी असल्यांक अदीक म्हत्व दिलां. म्हाका बोगोस. सोम्या काकूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मोहिमा देवा उजोली आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सुरीच्या राया सर्ववेदार देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता तुझ्या तोर बाबाचो आमी तुका वागता. मोहिमा देवा उजोली आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी
सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिरये तू संसाराचे पाप काटा आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागे ऐकून घे महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे म्हणून जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक भलेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या ओथीर संवसारान सर्गीच्या सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. आमी सोवेसपराची सेवा कोत्तेल्यो कित्याक तो आमचो देव. जोसियेच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जोसेन इस्रायेलाच्या सगळ्या कुळांक सिक्कीम गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक फुडाऱ्यांक निजेदारांक आनी इस्रायेलाच्या 2 शास्त्रांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोसेन सगळे पोरचेक म्हणलें, सोवेसपराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची कोत्तेल्या त्या आयजूच विंचून काडात. नदीची पळतोली तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची ओ तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या अमोरितांच्या देवाची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सोवेसपराची सेवा कोत्तेल्यांव. पोरजेन जबाब दिलो, सोवेसपरा सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच. कित्याक सोवेसपरां आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्यां मुखार व्हडली ओजापां केली. आनी आमी चलतेल्या ते सगळे वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताळां आमकां सांबाळली. देखून आमी सोवेसपराची सेवा कोत्तेल्यांव कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जमदी. चाकून घेयात आनी पळयात सोवेसपोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात सोवेसपोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळार सोवेसपोराक दिन वाजतलो. ताजी इस्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सोवेसपरा सवें म्हज्या ओतम्याक ओडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सोवेसपोर कितलो मोवाळ गोड. सोवेसपराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. ताच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. सोवेसपोर कोट्या मनशांक पाट वळटा. पेतूमेलो ताचो उगडास नाच कोत्ता. जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सोवेसपोर कितलो मोवाळ गोड. बरीं मनशां उलो मारतात. सोवेसपोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जाचीं काळीज दुखवलां कोंतवलां
ताजे सवय सोबेस्पोर आसाच. जाची मन कोलवडटा वळवळटा ताजी सोबेस्पोर आत ओडटा. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सोबेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. बऱ्या मनशांक उपद्रेक गोश्ट भायली वडचितात, पूण त्या सगल्यांतलो सोबेस्पोर ताका निबारता. सगळीं तांची हाडां राखता, एक पोरयान तो मोडूंक दिवचो ना. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सोबेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. कोट्या मनशांक वायटांतल्यान मरण येता, बऱ्या मनशांक जळटा ताका कास पडटली. आपल्या सेवकाच्या ओतम्यांक सोबेस्पोर तारण दिता, ताच्या गोपांत आसरो सोदलेल्यांक तो कधीच कात लावचो ना. जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सोबेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भागीवन पावलून इफेस्कारांक बरयलोलें पयल्या चिटी वयलें वाचप, दुसऱ्या चिटी वयलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायल्यो सौम्याक कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मन घे पवित्र सोबेचो सोरोंडार आनी मस्तक, तसोच घोव आपल्या बायलेची मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायल्यो आपल्या घोवांक सोंगतान खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात, तिका पवित्र करून उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब उचारून तांणी तिका नितळ निर्मल केली. आपणा मुखार मोहिमेन पर्जलीत खोत वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कलन तिका करून दवरचे खातीर तांणी अशें केलें. हेच पोरी आपलो मोग करता तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपल्या पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपल्या कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो पोरमोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशें करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी तीं दोगां एक जातलीं. ह्या गुटाक खोल समजोनी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबोवन जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतर हें. उद्गार. Sorbespora soy soy, sorbespora soy soy, sorbespora soy soy, sorbespora soy soy. तुजीं उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं. Sorbespora soy soy, sorbespora soy soy, sorbespora soy soy, sorbespora soy soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. जुआवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हळें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचेच वस्तुंगी जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जिवीत दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यात तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत, पूण तुमचे मदें विस्वास धरिना तसलीं
कांय जाणां आसात कोण कोण विस्वास धरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतले हांव आमी? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां रचल्यांत, देवान आमकां स्वतंत्र रचल्यांत आनी देवान आमकां सत्या दिल्यात. आनी देवान आमकां सत्या दिल्या तेन्ना विचून काडूंक आमकां हक्क दिल्यात. म्हणजे वी हॅव अ फ्रीडम ऑफ चॉयस. आयज देवाचें उतर आमचे मुखार असलें विचून काडप वो विचून काडपाची सत्य आनी हक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. 3 भाशेन आयच्या ह्या नियाळाक आमी घेवया. पयले सुवातेर देव विचून काडप आमचो. आमकां देवाक विचून काडप आनी देवा वाटेन रावपाक विचून काडूंक आयचें पयलें वाचप शिकयता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान घोराबो विचून काडप म्हणजे एक चेडूं एक चेडो एकामेकाक विचून काडटात आनी एक नवो घोराबो घडटात. दुसरें वाचप हाचेर आमचें लक्ष घालता. जाल्यार आयचें शुभ वर्तमान फुडारी कसलो आसपाक जाय, कशे भाशेन विचून काडटा आनी फुडारी विचून काडटा तेन्ना आमची वागणूक कसली हाचेर आमकां नदर घालूंक आदार करता. तर आमचो नियाळ करुया. आयच्या पयल्या वाचपान भाव भयणीनो, जोशुएच्या पुस्तकान आमी आयकलां, जोशुआ जेन्ना आपले निमाणे दीस पावतात तेन्ना आपले पोरचे लागीं उलयता आनी जे नितीदार आसले, जाणटे आसले, फुडारी आसले तांकां सगल्यांक तेच बरोबर लोकांकूय आपयता आनी तांचे मुखार हो प्रश्न, तुमी कोणा वाटेन आसात, खंयचो देव तुमचो? आनी हो प्रश्न विचारपाक कारण, जेन्ना ही पोरजां नव्या गांवांत व नवे भासायिल्ल्या देशांत पावल्या तेन्ना थंयसर आनी कोण दुसरेच आसलेले, आमोनीत आनीक हेर दुसरे लोक आसलेले. करता करता हे जुदेव लोक त्या लोकां मदें मिसळ जावंक लागले, तांची लग्नाय जावपाक लागलीं. आनी जेन्ना मिसळ जाले तेन्ना तांच्या देवांक, ज्या देवांक आमोनीत लोक आनी हेर लोक ज्या लोकां मदें ते मिसळ जाताले, तांच्या देवांक आपले देव करूंक लागले. म्हणजे यावे देव जो आसा, खरो इस्रायलाचो जिवो देव आसा, ताका कुशीन दवरूंक लागले. जशें मोइजेस 10 मानामेंत घेवंक वयर दोंगरार चडलेलो तेन्ना लोकांन सकयल तो भांगाराचो पाडकुलो केल्लो आनी बाल देवाक ते भोजूंक लागलेले. ह्या बाल देवाची कांय भक्त तशेंच आसले. आनी असले वेळार जोशुआ हो प्रश्न तांकां करता, तुमी खंयचे वाटेन आसात तें आयजूच विचून काडात. इस्रायलाचो देव जाणें आमकां हें सगळें बरेंपण दिलां, आमकां गुलामपणांतलीं भायर काडल्यांत, हांगा हाडल्यांत, तो आमचो परमोस करता. ह्या देवाची काय तुमी आतां जेन्ना हे पोरचे मदें तुमी मिसळ जाल्यात आनी तांचे देव तुमी आपले देव करून घेतल्यात वेगवेगळ्या कारणांक लागून, जावं आपल्या फायद्याक लागून, जावं भिरांतीक लागून वा आनी कित्याकूय लागून, ते तुमकां जाय काय हो देव जाय? आनी तेन्ना पोरजेचो जबाबूय आमी आयकला. त्या देवा फाटल्यान वचूंक आमच्या मनान नाच. ताचेंय कारण हे पोरचेन बरे भाशेन सांगलें, कित्याक ह्या देवान आमकां इजिप्तांतलीं गुलामपणांतलीं भायर हाडल्यात
40 वर्सां त्या अरण्यान ताणें आमकां पोसल्यांत, माना दिवन पोसल्यांत, उदक दिवन पोसल्यांत, सांबाळल्यांत, राखल्यांत. आनी आमकां दुसऱ्या लोकां मदींतल्यान आमी जेन्ना वेताले तेन्ना त्या लोकांच्या हातांतलीं आमकां निवारल्यांत. जैत मेळयला आमकां सगळे फावटी. तर होच आमचो देव, ह्याच देवाक आमी भजतले, दुसऱ्या देवाक आमकां भजपाचें ना. हें एकदम सरळपणी ह्या लोकांन सांगलें. भाव भयणीनो, देवाक आनी विचून काडूंक जाता काय? देव एकलोच. आनी खरेपणी देवान आमकां विचून काडल्यांत, आमी देवाक विचून काडूंक जायना. तरी आसतना जायते फावटी आमी मनीस देव जाल्यात आनी आमी देवाक विचून काडटा. म्हाका देव खंयचो जाय. आमच्यान देवाक विचून काडूंक जायना. आमच्यान विचून काडूंक जाता देवा वाटेन रावूंक वा देवाचेर आड रावूंक. हें विचून काडूंक आमकां देवानूच सत्या दिल्ली आसा. पूण हो देव तो देव म्हणलेलो ना. तरी आसतना आमची वागणूक कसली? जायते फावटी आमी हे देव ते देव घेवन बसल्या. आमी दुडवांक पासून आमचो देव केला, आमी मनशांक आमचे देव केल्यात, आमी थोडे जागे आसात तांकां आमचे देव केल्यात, वा आमी आमकांच जायते फावटी देव केल्ले आसात. जी गिरेस्तकाय आमचे लागीं आसा, जे गूण आमचे लागीं आसात, देव जाल्ले आसात. चॉयस. भाव भयणीनो, जें कितें आमी विचून काडटा तें आमकां फायद्याक पडूंक शकता वा आमकां माल पडूंक शकता. भोव करून देवाचेर जरी तर आमी आड वचूंक विचून काडटा आनीक ह्या संवसारांतले देव आनी कुडे देव आसात तांकां आमचे देव करता, जाल्यार आमी आमचीच निसणटणाची वाट धरता. दुसरे भाशेचो चॉयस, विचणूक, आयज आमी दुसऱ्या वाचपान आयकता. भाग्योन पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन सांगता. लग्नाचो वो घोराबो घडपाचो हो चॉयस, जंय एक दादलो आनी एक बायल, वो एक चेडो एक चेडू विचून काडटात एकामेकाक आनी लग्न जातात, घोराबो घडून हाडटात. आनी घोराबो घडून हाडप आमकां पवित्र पुस्तकांत सुरवातेक तावन मेळटा. देवानूच दिल्ली ही आज्ञा एकामेकाक विचून काडूंक. जाल्यार विचून काडल्या उपरांत कसली वागणूक जावची ही आयज भाग्योन पावलो एफेसकारांक चीट बरोवन आमकां उगडास करता. बायलो ज्यो आसात, पत्नी ज्यो आसात, तांणी आपल्या घोवांक, आपल्या पतीक खालत्यो रावच्यो. जायते फावटी हें वाक्य म्हणल्या उपरांत थोडीं जाणां चाडवतात. फकत बायलांनीच खालती रावपाचें आनी घोव आसात तांणी बॉस जावपाचें. इक्वॉलिटी म्हणटा ती ना, एक सारकेपण ना आसा. जायते फावटी घोव जे आसात ते म्हणटात, पळय पवित्र पुस्तकान पासून सांगलां बायलांनी खालती रावपाक जाय. पूण भाव भयणीनो, चुकता आमी जायते फावटी समजून घेवंक. हें आमच्यान फकत एक वड घेवन, एक वाक्य घेवन हाचेर नियाळ करपाक जायना वा हाचेर आमची समजणी दिवपाक जायना. ताचे मागीर जो दुसरो भाग आनीक मातसो तो व्हडलो आसा, तो आनीक चड गरजेचो. पोती जे आसात, घोव जे आसात, तांणी आपले बायलेचो, आपले पत्नीचो मोग करूंक जाय. आनी जरी तर एक पोती आपले पत्नीचो मोग करिना, तिचे पासत जीव दिवपाक तयार ना, जाल्यार तो पयलो भाग जो आसा, पोतीन खालती जावंक जाय म्हणटा ते तेच्यान मागून घेवंक जायना वा डिमांड करूंक जायना. म्हणटच जें कितें आमकां भाग्योन पावलो ह्या दुसऱ्या वाचपान शिकयता तें आख्खें बारीक बारीक पळोवपाक तें आमच्यान जायना. आनी बारीक बारीक पळोवप सारकें न्हू. म्हणटच जे भाशेन जेजू आसा ताचे सुवातेर घोव आसूंक जाय. म्हणजे जे भाशेन जेजून आपले पत्नी पासत, म्हणजे आमचे पासत, पवित्र सभे पासत जीव दिलो, ते भाशेन जीव दिवंक पासून तयार आसूंक जाय. दुबावेरेत हाचो अर्थ हो न्हय की सगल्या घोवांनी वेचे आनी जीव दिवचो आपले पत्नी पासत, आपल्या भुरग्यां पासत, तसलो जीव न्हय. पूण जायते फावटी आयज ज्या समाजान आमी जिवन आयल्या, द पेट्रियार्कल सिस्टम, तातूंत घोव व्हडलो, घोव म्हणटा तो बॉस, घोव म्हणटा तो लिडर, इगो म्हणलेलो वाडलेलो आहा. एकल्याक आपलेंच एके भाशेन व्हडपण आसा. हांव सांगता ते भाशेन म्हज्या घरान जावपाक जाय, हांव सांगता तेंच करपाक जाय, हांव सांगता थिंगा उठ बस हें जावपाक जाय. ना, हें सारकें ना. हांगासर जरी तर चुकलोलें आसा जाल्यार भाग्योन पावलो आमकां एफेसकारांक चीट बरोवन हो उगडास करता. पत्नी खालत्यो जावपाक जाय आनी पती आसात तांणी खालती जावपाक जाय. घोराब्यान सगल्यांनी खालती जावंक जाय. घोव बायलांनी तशेंच भुरग्यांनी खालती जावंक जाय.
त्याच बरोबर जेजून जें केलें ते भाशेन जोण एकलो गोरेबाचो वांगडी, गोराबो जरी तर खुशी आसतलो सुखी आसतलो जाल्यार एकामेकाक जेजू जावपाक जाय, म्हणजे एकामेकाचो मोग करूंक जाय आनी एकामेका पासत जीव दिवंक पासून तयार आसूंक जाय. आनी तेन्नाच आमचे गोराबे सारके उरतले. आयज जायते जाणांक हे त्रास जाल्ले आसात, जायते फावटी माहिती सारकी काडलेली ना, जायते फावटी लिपोवन दवरलेले आसा, एकामेकाक रेस्पेत मानना. जायते फावटी आदल्यो ज्यो वस्तू आसात, बॅकग्रावंड आसात, भोव करून पत्नीचे बायलांचे जे बॅकग्रावंड आसात, तांच्या घोराब्याचे बॅकग्रावंड आसात, ते वयर काडून झगडीं केसतावां काबारूच जायना, मागीर राग धरून रावप. म्हणटच घोराब्यान जी शांती आसपाक जाय, सुसेग आसपाक जाय, तोच बिगडलेलो आसा. तर भाव भयणीनो, विचून काडूंक आमकां आनीक एक फावटी हें आव्हान, एक चॅलेंज. विचून काड शांत जावपाक, विचून काड घोराबो खुशाल दवरपाक, विचून काड एकामेकाचो मोग करपाक आनी एकामेकाक मानान रेस्पेतान वागोवपाक. तेन्नाच की हो घोराबो देवाक जाय तसलो जातलो. तिसरी वेचणूक आमचे मुखार आसा, एक फुडारी विचून काडप. जेन्ना जेजू ह्या संवसारान मनीस कसो आयलो आनी जेन्ना ताणें आपलें भौशीक जिवीत सुरू केलें तेन्ना जायत्या जाणांक ताचें बरें लागलें. तो बरो उलयता, तो उचोरयां करता, तो कोणाक भियेना, तो दुसऱ्या भाशेन उलयना. आनी हें सगळें जाणा जावन थोडे जाण मुखार सरले ताचो पाटलाव करूंक, समजून की आतां आमचें राज तो स्थापतलो, हो रोमाचो सरकार आसा ताका काडून भायर उडयतलो. आनी तें करूंक तो आमकां एक बंड करपाक आदार दितलो, एक रेवल्युशन करपाक आदार दितलो. ह्या पासत ते ताच्या फाटल्यान गेले, ताचें आयकताले. पूण आयकता आयकता थोड्यो वस्तू तांच्यान मानून घेवंक जायना. भोव करून ज्यो आत्मीक वस्तू आसात त्यो जेजू जेन्ना उलयता तेन्ना ते मानून घेवपाक तांकां अवघड जालें. जेन्ना जेजून म्हणलें, हांव स्वर्गार तावन देंवलेलो जिवो उंडो, हांव तुमकां जेवण दितलो तें म्हजेंच मांस, म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवण. म्हजें मांस खाता तो सासणांक जियेतलो, म्हजें रगत पियेता तो केन्नाच मरचो ना. ह्यो असल्यो वस्तू तांच्यान आयकून घेवंक जायना जाल्यो. कित्याक हातून जें कितें ते चिंत्ताले, जें राज घडोवपाचें आसा, राजकारण करपाचें आसा, पॉलिटिक्स करपाचें आसा, तें हातून कांयच ना. देखून ते थोडे थोडे पयस वचपाक लागले. थोडे जाण गुणगुणूंक लागले, तो सांगता तें आनी आयकून घेवंक जाता, तो सांगता तें आयकून घेवंक जाल्यार आमकांच जायते फावटी माल पडटलें. बाबा भयणीनो, आयज आमचें मदें कितें, आयज आमी कितें सोदता, कसले फुडारी आमी सोदता. आतां ह्या दिसांनी एलिसांवाचो उजो पेटोवंक लागला आमच्या गोंयांत. आनी जे कोण एलिसांवांक बसतले उमेदवार ते वेगवेगळे तरेन आपल्या दुसऱ्या लोकांक आपणा वाटेन ओडून हाडटात. कोण फुकट कितें कितें वांटपाक लागलेलो आसा, कोण रेशन वाडटा, कोण जें कितें आपणा लागीं आसा तें आतां मोडपाक लागता. जे सुगूर करून दवरलेले आसात दुडू ते आतां मोडपाक लागता. वो कोण दुसऱ्याचें वायट आसा तें दाखयता. हें सगळें चलता आसतना फुडारी आमकां कसलो जाय वेंचून काडूंक जरी तर आमकां हक्क आसा जाल्यार घडये आमी म्हणटले आमी ज्या दिसाक वोट मारतले त्या दिसाक आमकां तो हक आमी जियेतले. पूण त्या दिसाक जरी तर आमी पावतले बरे भाशेन जाल्यार आतां आमी समजून घेवंक एकदम गरज कसले फुडारी आमकां जाय. देखून जेजून विचारलेलें, तुमी वचूंक सोदतात म्हणजे चॉयस आसा. आपणा बराबरूच राव अशें जेजू कोणाकूच फोर्सार करिना. पूण पयलीं जरी तर तुवें समजून घेतलें आनी तूं जें कितें घेवपाचो आसा, तुका मेळपाचें आसा तें कितें, तें कितलो तें उरतलें, हें जरी तर समजून घेतलें, तुका फुडाराक कितें जाय, तुज्या भुरग्यांक फुडाराक कितें जाय, हें जरी तर समजून घेतलें जाल्यार घडये आमी वेंचणूक सारकी करूंक पावतले. जांकां आमी वेंचून काडटा तांचे विशीं सारकी म्हायती काडप. जायते फावटी आमकां खबर पासून ना, एक पार्टी सिंबल दिसती पडले आमी ताचेर मारलो शिक्को आनी मागीर रडटा. ह्या सुमानाच्या दिसांनी आमी पवित्र पुस्तकांतली ही झाडांची वपार आयकल्ली, जी झाडां आपणाक राजा वेंचून काडून गेलीं. आनी जीं बरीं बरीं झाडां आसलीं तांणी सगल्यांनी म्हणलें ना हांव राजा जायना. आनी सगल्या लागीं कारणूय आसलें, वेगवेगळीं कारणां तांणी दिलीं, निबां दिलीं. आनी निमणें कोण ना जावन तांणी ते झिलकुटाक वेंचून काडलो आपलो राजा जावपाक. झिलकुटान बरे भाशेन मानून घेतलें खुशालकायेन.
आनी वेचून काडल्या उपरांत तांचो राजा जाल्या उपरांत ह्या झिलकुटांतल्यान उजो भायर सरूंक लागलो. ह्या झिलकुटांतल्यान सगळो राग भायर सरूंक लागलो आनीक धमक्यो भायर सरूंक लागल्यो. येयात आतां म्हज्या खाला आसरो घेयात, ना जाल्यार हो उजो तुमचेर पडून तुमचो भस्म जातलो. झिलकूट वेचून काडलें. मागीर उरलेलीं सगळीं झाडां रोडलीं. आयज आमचीय गत असली जाल्ली आसा काय, कितें वेचून काडटा आमी, कोणाक मोत मारता आमी, आनी मागीर काडून जाल्या उपरांत जे भाशेन आमकां फटयतात वो आमकां नागयतात वो जें कितें आमी चिंतलेलें तें जायच ना तेन्ना आमी रडटा. जायते फावटी वेचून काडपाक आमकां दुडू जे आसात ते एक सोयेक जाला. दुडू मेळटात जाल्यार मारतलो बोट. एक फावटी उतर दिलां दुडू घेवन. थोडे जाणांक कसलीय सुवय जाल्ल्यो आसात. असल्यो सुवयो जरी तर जावपाच्यो आसात आनी जातात जाल्यार पयल्योच बंद करच्यो. कोण खुर्सा मुखार वेता आनी पयशे दवरता, खुर्सावेलो काड म्हणटच मोत मारूंकूच जाय. कोण तुळशीचेर दवरता, हिंदू आसात जाल्यार तांकां तुळशीचेर पयशे दवरतात आनी सांगता काड पयशे आनी मार वोट म्हाका. असलें जरी तर चुकीचें धोरण आमी धरून आसा जाल्यार भाव भयणीनो आदीं फुडेंच असले जे कोण येतात तांकां पयलेच धांवडावचे, घेवचे पासून न्हू तांकां लागीं. जाणां जावन आमी फुडारी कसले वेचून काडटा. ना जाल्यार जें कितें जेजून म्हणलां तुमी वेतात वो जें तुमकां आतां हांव उतरां सांगता, बरेपणाचीं उतरां सांगता, ती मानून घेवंक तुमकां अवघड जाता. आनी स्वर्गार चडटा तो म्हाका पळयत जाल्यार मागीर कितें? जाल्यार जे फुडारी आमकां येवपाचे आसात तांकां वेचून काडटा आसतना आमी आमचे दोळे उक्ते दवरचे, आमचे कान उक्ते दवरचे, समजून घेवचे. जे कोण उमेदवार जातात तांची सारकी माहिती घेवची आनी त्या उपरांतूच चॉयस जो म्हणटात आयज आमी नियाळटा हो चॉयस आमच्यान सारको करूंक जाता. तर भाव भयणीनो आयज हे मिसाचे भेटेन ही कृपा आमकां मागता आसतना हो जेजू आमकां आनीक एक फावटी भासायता. हांव तुमकां जेवण दितलो तें म्हजेंच मांस आनी तें मांस रगत ह्या आल्ताराचेर तयार जाता. हो जिवो उंडो आमकां जेजू दिवन आमचे भितर येता. आमकां ह्यो सगल्यो वस्तू बरे भाशेन समजावन आमी बरे भाशेन आमच्यो वेचणूक वो आमी वेचता तें जावं देवा वाटेन रावपाक वो देवाचेर आड वचपाक, जावं आमच्या घोराब्यान एक व्हंकल वेचून काडपाक, एक न्हवरो वेचून काडपाक, वो आमचीं भुरगीं आनी आमचो घोराबो, आमच्या घोराब्या पासत आमकां कितें जाय कितें नाका तें वेचून काडपाक, आमचे फुडारी जे आसात ते आमी वेचून काडपाक, हें सगळें हे मिसाचे भेटेन ही जाणवाय आमकां दी म्हूण हे भेटेन आमी मागुया. सतमंतन देवा, सोरपदवीदार बापा, स्वर्गान प्रितीमिच्या रचणारा जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुम्या तुका पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभोवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पंचला काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तांच्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी खतखत्यान आनी भावार्थान देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाचेरूच चड पातयेतल्या समाजाक देवाच्या बळाची पदवी आनी शक्तीची वळख दिवंक देवा लागीं मागुया. दोया बापा, दोया बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपूण ह्या संवसारांत 2 दिसाचे वाटसूर म्हूण वळखून घेवन पोरजेची बरे तरेन निगा घेवंक देवा लागीं मागुया. दोया बापा, दोया बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा.
आयज जायतीं जाणां उदरगतीच्या उंचल्या पांवड्यार आसात। असल्या मनशांनी देव आपणाच्या गिन्याना आनी जाणवाये परस व्हडतो हें सोत मानून घेवंक आनी समजूंक देवा लागीं मागुया। दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा। आयज जायते जाण आपल्या कोश्टां आनी आडकोळी वेळार आपणाचो भावार्थ आनी विस्वास सोडून दिता अशें दिसता। असल्या मनशांनी देवाचेर पातयेवंक आनी धिरान आनी बळान सगल्या वायटांक फुडो करूंक देवा लागीं मागुया। दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा। ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया आनीक एक पावटी मागुया। ह्या दिसांनी आतां जायत्यो वस्तू चालू आसात। आमी कोणाच्याच उतरांनी वो कोणाच्याच जे आमकां फटोवणी आसा तातूंत फटोवना जावं, पूण सगल्यांक आमकां समजून घेवंक जाणवाय दी म्हूण मागुया। दोयाल बापा आमचे मागणे आयकून घे बापा। स्वर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी आनी जायती मागणी जी आमच्या काळजा मनांत आसात आनी आमी मागूंकूय नकळो, ती सगळीं तूं मानून घे। क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवा उतर आमी घेतला ताका तुज्या उदारपणान तूं आमकां कवंड तुका भेटयता। जबाब दिला जबाब सांगी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवीत उरता बापा तुझे उतर माता मोगान तुका जिवीत उरता बापाक समोर पिले जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडून हीच भेटवणे जेजू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचे देवता। म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात। तुमच्या दातांनी बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं। सर्वेस्परा, एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली परजा तुवें करून घेतली। दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ, हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी। आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया। आमी ती सर्वेस्पराक आयवाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया। आशांनी करून फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। तुजे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता। बोगोर सासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री। तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलय, ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला। देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बरवाशान रावता। त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुजे अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता।
Povit, 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 Dolbarazo, sorves por tu, povit, 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 Dolbarazo, sorves por tu, surgani संसार बोल्या, तुझ्या होय कोपार, उत्सर्गी, तुका जोय जोय, सर्वेस्वराचेर आमी येता ताका जोय, उत्सर्गी, तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पर घोटुया. तुझ्या कुर्सानी बोलून जीवन कोणावरवी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमकां सत्या दिल्या, आमकां विचून काडूंक हक्क दिला, जाल्यार देवीक जाणवायेन आमी विचून काडूंक आनी आमचें जिवीत सुगेस्त करूंक आमकां कृपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा, सर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कोर, आमची काकूत कोर. देवाचे शिरी संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता, आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवनाका. आमेन. सोम्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. बाबा कडसून देवून आयलो, आमचे सारको मनीस जालो. सासणाक तुजे येवजण जाले, आमचे मोने बिराड करचे. सोम्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये.
आमच्या सोयमाक कातो जाणूय जागरा रूपान दिश्टी पडूय आमची पाकां काडूडोयताय शांती तुजी आमकां वाटाय सुर्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये सुर्याचे सुये आमच्या काळजांत रावूंक ये आमच्या काळजांत रावूंक ये जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवन करतलो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा अदीक अदीक वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशें बसूया. साद्या काळाचो 21वो आयतार आयज आमचे फिरगोजीन आमी मिसां उक्तीं केल्लीं आसात सगल्यांक. आयताराक आमचे फिरगोजीन सद्याक 3 मिसां जातात. पयलें मीस 6 वाजता, दुसरें 7:15 आनी तिसरें मीस 8:30 वाजता. दुसरें आनी तिसरें मीस लायव्ह स्ट्रीम जाता. तशेंच पालोटी होम हांगासर 8 वाजता इंग्लीश मीस जाता. तुमकां अलॉट केल्ली आसात ते भाशेन तुमी मिसान सद्याक भाग घेवचो. दर दिसाक सुमनाची मिसां आमची 7 वाजता जाता. ह्या सुमनाच्या मिसांनी कोणाक तुमकां मिसाक येवपाची खुशी आसा जाल्यार येवपाक जाता. त्या दिसांनी अलॉट केल्ली ना कोणाकूच. जी कोणें आपली इंतेसांवां दिल्यात तांणी मिसाक येवचें. तेच बरोबर कोणाचे जल्माचे दीस वा कोणाची एनिवर्सरी आसा जाल्यार तुमी मिसाक येवं येता. 24 आमी आमचे फिरगोजीन कोणसांचें फेस्त मनयता. बागून बार्तोलोमियाची परब त्या दिसाक पयलें मीस जातलें 6 वाजता आनी कोणसां कातरपाची आनी कोणसांचेर आशिर्वाद घालपाचें मीस जातलें 7:30 वाजता. रीत सुरू जातली शेतान. ही कोणसां कातरपाची रीत आसा ती बीन लायव्ह स्ट्रीम जातली आनी त्या उपरांत मिसाची भेट. जांकां नोमी आसलेलीं आसात तांणी तातूंत भाग घेवचो. उरलेलीं आमी आसात तांणी आपल्या घरांत रावून आमी लायव्ह स्ट्रीम जाता तातूंत भाग घेवचो म्हूण मागता. पंचायत कळोवंक लायता ब्लड डोनेशन कॅम्प आयज 10 वाजता सुरू जावन 1 वाजता पर्यंत विलेज पंचायत चिकाली हांगासर जातलें. जाता ते भाशेन तुमी तातूंत भाग घेवन तुमचें रगत दिवं येता. ब्लड डोनेशन करप म्हणल्यार जिवाक एक नवी घटाय वा नवें फ्रेशनस येता. त्याच बरोबर तुज्या रगताक लागून कोणाचो तरी जीव वाचूं येता. ज्या कोणाक दिवपाक मेळटा तांणी थंयसर वचून आयज हें ब्लड डोनेशन कॅम्पान वांटो घेवचो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. मिसाची भेट आतां सोंपली.
Krista Shanti Gora Zoria Surgi Urba Amse Devi Deva Garga Adadiya Deva Garga Adadiya Surgi Zyanan Buktan Bali Dunya Deva Argadiya Dilwas Vechi Betu Sumi Dilwas Vechi